नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतल्यो खबरो म्हळ्यार आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवचे मुखेल खबरो। डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान कणकुंबी गांवांत सर्वे पुराय करून केले मार्किंग। उदका स्रोत खातें म्हणटा ही तांची अंतर्गत बाब। डीपीआरक पर्यावरण मान्यताय मेळ्ळे शिवाय प्रकल्पाचे फुडाराचे भवितव्य जावचे ना स्पष्ट म्हणटा पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार। कुडचडे काकोडा आयटीआय विजेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर। सोलर पॅनला वरवीं करत विजेची निर्मिती मायज वीज दितात खात्याक। ऑगस्टा सावन नुस्तेमारी सुरू, जेटींचेर तयारी सुरू। पणजी फोंडे महामार्गावेले चिमलाचे जंक्शन मरणाचो सापळो जावन रावला। आणि चौथीची परब पावली। 1.5 म्हयन्यांचेर गणपतीच्यो मुर्त्यो करपाच्या कामाक वेग। आता खबरो विस्तारान। कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान सर्वे करून मार्किंगेचे काम पुराय केल्लेशें कळटा। केंद्रीय उदक लवादान जारी केल्ल्या नव्या डीपीआर प्रमाण कर्नाटकान हे काम करून घेतला। कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गोंय आणि महाराष्ट्राचो खर विरोध आसतना लेगीत कर्नाटक सरकार मात कशेच फाटी सरपाक तयार ना। कळसा भांडुरा प्रकल्पा खातीर केंद्रान दिल्ल्या डीपीआर वरवीं कर्नाटकान खंय कणकुंबी गांवांत सर्वे आनी मार्किंगेचे काम पुराय केला। म्हादयचे उदक गुंडावपाचे बाबतीत कर्नाटकान सुरवातीच्यानूच आक्रमक भूमिका आपणायल्या। हे बाबतींत तांणी तशेंच केला। हे विशीं आमी गोंयच्या उदकास्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामीक विचारल्यार ते सांगतात की ही कर्नाटकाची खंय अंतर्गत बाब। कर्नाटकान कितलेय सर्वे आनी मार्किंग केले म्हणून कांयच जावपाचें ना अशेंय ते म्हणटात। सर अशी एक न्यूज येता की कर्नाटकान जो डीपीआर तांकां हे जाल्लो अप्रूव्ह जाल्लो त्या प्रमाणे तेंच्यांनी कणकुंबी कळसा प्रोजेक्टा खातीर मार्किंग आनी ते सर्वे बीन कंप्लीट केलो असो म्हणून। सो हेजेर सर हे जे तेंच्यांनी केला तेची कितें जावं शकता किंवा तुमी अवेअर आसा किंवा अशें केलें म्हणून कितें फुडें आनी ते कितें करपा बी शकता? ना ते डीपीआर त्यांच्यानी जो मार्किंग जो केला म्हणून आम्ही बाईक आयकता पळय तेजेर आमचेर काय बेरिंग येवचो ना, कित्याक आमचो एंटायर डीपीआर जो आसा आमी ते चॅलेंज केल्ले आसा एक। आणि दुसरी तांकां एनवायरमेंट क्लिअरन्स घेवपाक जाय, तिसरी ते प्रवाहा फुडें वचपाक जाय, प्रवाह क्लिअर करपाक जाय। खुबशे कितें प्रोसिजर आहा तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टान सांगलेले आहा की तेंच्यांनी फुडें काम करचें ना म्हणून, कळ्ळें तुमकां? ताका लागून आमकां आनी बेरिंग काय जावचें ना। आमी लक्ष घालपाक जाय सुप्रीम कोर्टाची केसाक आनी आमचो गव्हर्नमेंट हेजेर आसा लक्ष करून आमी ते नोव्हेंबरान जेव तेन्ना केस जातले आमी फायट करतले। तेजे निकालाचे उपरांत ते कितें आहा ते सगळे ते इंटरनल काम आसता तेंकां आमकां कांयच करूंक शकना, कित्याक तेंचे राज्या भितर आसता न्ही। ओके, सो करूंक शकना। सो तेंच्या राज्या भितर ते कितें करूं शकता, तेजो कांय फरक पडना। म्हणल्यार तेंचे सर्वे केले किंवा कोणाचे घर शिफ्ट केले की आमकां कशें लागता, आमकां लागता प्रोजेक्ट तेंकां काय करूंक शकना। ओके ओके, प्रोजेक्ट काय करूंक शकना। ओके ओके, येस, थँक्यू। म्हादयच्या बाबतीत कर्नाटकान आता एक महत्वाचे अशें पावल उखल्ला, महत्वाची अपडेट आता ह्या सगळ्या प्रकरणान येयल्या ती म्हणजे कर्नाटकान ज्या प्रमाणे तांकां डीपीआर जो दिल्लो आणि ज्या डीपीआराक लागून मोठो बोवाळ गोंयान सुद्धा जाल्लो की कर्नाटकाक डीपीआर मंजूर केला म्हणून, आणि हो डीपीआर तात्काळ स्थगीत करचो किंवा तो फाटी घेवचो अशी विरोधक मागणी करीत आसतना आता महत्वाची अपडेट जी कर्नाटका वटेन ज्यो हालचाली जाल्यात, ज्यो सदांच कर्नाटक कुरघोडी करता आणि सदांच जो कितें आसा ते फुडें एक पावल ते वयतात, तशेंच आतां परत जाला ते म्हणजे डीपीआर तांकां जो अप्रूव्ह जाला त्या डीपीआर प्रमाणे तांच्यांनी कणकुंबी कळसा भांडुरा प्रोजेक्टा खातीरचो जो सर्वे आणि मार्किंग आसा ते मार्किंग आणि सर्वे कर्नाटकान कंप्लीट केला अशा तरेची महत्वाची माहिती येता, जे सोर्सां कडल्यान येता ते माहिती प्रमाण। आणि सर्वे आणि मार्किंग हे पुराय जाल्ल्या कारणान जो तांकां डीपीआर अप्रूव्ह जाला त्या डीपीआराचेर कशें आक्रमकपणे कर्नाटक आतां फुडें वयतात हें आमकां दिश्टी पडटा। ह्या संबंधी आतां गोंय सरकार कितें पावलां उखलता, ऑलरेडी गोंय सरकारान जो अवॉर्ड नोटिफाय जाल्लो आसा तेका
चॅलेंज केल्लेच आसा पेटिशन घालून, तेचेर फुडें कितें सुनावणी जातली तें सुद्दां पळोवचें पडटलें। पण दुसऱ्या वटेन जसो कर्नाटक सदांच म्हादयच्या बाबतींत आक्रमक आसता आनी एक पावल फुडें आसता, तशेंच तेंच्यांनी आतां ह्या DPRच्या बाबतींत सुद्दां केलां। मार्किंग आनी सर्वे कळसा प्रोजेक्टा खातीर कणकुबी जो आसा तो तेंच्यांनी कंप्लीट केला अशें खात्रीशीर सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळटा। ह्या विशीं आमी गोंय सरकाराची भुमिका कितें आसतली फुडें, त्याच बरोबर आतां गोंय सरकार कितें करतले हें सुद्दां जाणा जावन तुमच्या पर्यंत तें पावोवपाचो आमी यत्न करतले। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या DPRाक पर्यावरण मान्यताय बंधनकारक आसा। ते शिवाय ह्या प्रकल्पाचो फुडार सद्याक तरी स्पश्ट ना अशें मत पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायला। सध्या केंद्रीय जल आयोगान कर्नाटकाक त्यांचो जो सुधारित डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट आसलो कळसा भांडुरा प्रकल्पाच्या संदर्भात तेका मान्यता दिली आणि ती मान्यता दिल्या उपरांत कर्नाटका निरावरी निगम जे आसा जी संस्था हे सगळे काम पळयता, तर त्या संस्थेन ह्या परिसरान कळसा भांडुरा आणि सुल्ला आणि हलतरा असे जे 4 जे प्रकल्प आसा त्या 4 प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि त्याच्या खातीर जी मार्किंग जी असली ती तेंच्यांनी पुराय केलेली आसा। सध्या कळसा धरणाची जी पयलीची त्यांची सायड असली ती 231 मीटर आमचे म्हादय अभयारण्य जे आसा त्याच्यापासून असली आणि त्या गजालीक लागून त्यांका तो प्रकल्प जो असलो त्या प्रकल्पाक परवानगी मेळप खूप कठीण असले आणि तेका लागून आता तेंच्यांनी नवीन धरणाची जी सायट जी आसा जागा जी आसा ती 3 किलोमीटर पयस म्हादय अभयारण्यापासून थंय मार्किंग केल्लेली आसा। ती सायट जी आसा ती कणकुंबी ह्या गावान लागसार आसा। पयलीची सायट जी असली ती कणकुंबी आणि चोल्ला ह्या गावाच्या मदीं जे कांबारवेस येता त्या कांबारवेस ह्या जागेचेर असली। आता ही सायट जी आसा ही सायट 3 किलोमीटर पयस असल्या कारणान तांकां धरण बांदपा खातीर किंवा तांकां परवानगी जी आसा ती दिवपा खातीर व्हडलेशे अडचणी येवचे ना। पूण हो जो पुराय वाठार जो आसा हो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम म्हणून कस्तुररंगन समितीन जाहीर केलेलो आसा आणि त्या शिवाय पुराय हो जो वाठार आसा तो कर्नाटकाच्या जंगल संदर्भातली जी समिती आसा त्यांच्या अहवालान हो वाठार जो आसा तो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम म्हणून अधिसूचित जाल्लो आसा। आणि त्या शिवाय कर्नाटकाच्या कणकुंबी फॉरेस्ट रेंजी भितर हो सगळो आवाज जो आसा हो आवाज रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून नोंद जाल्लो आसा। तेका लागून तांकां केंद्रीय वन हवामान बदल मंत्रालय जे आसा तेंची परवानगी घेवप गरजेचें आसा आणि त्या शिवाय राष्ट्रीय वन्यजीव सल्लागार मंडळ तेंची परवानगी तांकां घेवची पडटली आणि त्याच्या उपरांतूच हो प्रकल्प जो आसा तो प्रकल्प ते उबारतले। कर्नाटकान पयली धरणाची जी उंची असली किंवा तिची एकंदर लांबी जी असली ही चड असली आणि तेका लागून ती तेंच्यांनी केवळ 10 मीटर उंची केल्लेली आसा आणि हेका लागून आता कशें आसा की प्रकल्प जे आसा ते सुल्ला येवपाचे आसा बंधारे आणि त्या शिवाय तेंची धरणां जी आसा ही कणकुंबी हांगासर कळसा आणि चोर्ला हांगासर हलतरा ही 2 धरणां येतली आणि सुल्ला ते जवळ 6 बंधारे घालपाचे आसा। एकंदर ह्या दृष्टिकोनांतल्यान जे तेंची सर्वेक्षण जे आसा ते तेंच्यांनी पुराय केल्लेले आसा। कुडचडे काकोडीची ITI लायटीचे बाबतीत आत्मनिर्भर जाल्या। सोलर पॅनला वरवीं 0 लायट बील करपाक तांकां यश आयलां। ते भायर साबार यशस्वी प्रयोगूय तांणी केल्यात। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। कुडचडे काकोडीची ITI सदांच नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबयत आसता। तसोच ताचो एक बऱ्यापैकी नवो यशस्वी प्रकल्प म्हणल्यार सौर उर्जेचो। काकोडीची ITI पुराय सोलर उर्जा म्हणल्यार सोलर पावराचेर चलता। सरकाराच्यो स्क्रॅपाक मारिल्ल्यो सोलर पॅनलाचो वापर करून कुडचडे काकोडा ITIन हो बरो वावर केला। हे यशस्वी प्रयोगांतल्यान पुराय ITI लायटीच्या 0 बिलाचेर चलता। बेल्यान मायज 20 ते 20 खात्याचे फिडराक पुरवण करतात। आणि आताच नवी ट्रेड आम्ही सुरू करता ह्या वर्सा ती ट्रेड जावन आसा इलेक्ट्रॉनिक कंज्युमर ट्रेड आसा
आणि तशीच आमचे कडेन फायराची ट्रेड आसा, अशी आमचे कडेन टोटल वॉटर ट्रेडी आसात. आता हातून तुम्ही मुखार सांगता जाल्यार हांगा जी सोलर ट्रेड जी आसा ती 2019 हांगा स्टार्ट जावपाक आमी प्लॅन केलो आणि रोखडेच कर्म सहयोगान म्हणटाशें आमच्या बरेपणान आमचो आमदार काब्राल सर हो आमचो लायटीचो मिनिस्टर जालो आणि तो मिनिस्टर जाल्ले कारणान आमकां ही सोलर ट्रेड आसा ती बेगीन करपाक मेळ्ळी आणि आमी सोलर ट्रेड 2019 ऑगस्टान स्टार्ट केली आणि रोखडीच 3 महिने भितर ती नॅशनल हाजे कडेन आमी एफलेट दिल्लीच्यान एफलेट करून घेतली. तातूंत चडसो सहयोग आमचे मिनिस्टराचो आसा की ताणें आमकां जे मटेरियल जे आमकां जाय आशिल्लें हांगा ट्रेड उबी करपाक ते चडशे मटेरियल ताणें गेडा कडल्यान आमकां घेवन दिवन एक मॉडेल आयटीआय अशी ताणें ट्रेड हांगा स्थापन केल्ली आसा. आतां तुमकां भायर दाखयल्ली पॅनलां ताजो जो इन्वर्टर जो आसा हो इन्वर्टर हांगा बसयल्लो आसा. जी लायट हांगा तयार जाता ही लायट हांगच्यान ह्या वायरलेस हाजे वयल्यान नेटांतल्यान ती डायरेक्ट पणजे कितली तयार जाली ती कळटा आणि ताजें बिलिंग कितलें जालें तेंय कळटा. हे जे सगळें जें आसा हाजे वयल्यान जी लायट तयार जाता त्या लायटीचेर आमचें कॅन्टीन चलता आणि जेन्ना कॅन्टीन बंद उरता तेन्ना ही लायट जी तयार जाता ती लायट परत आमी गव्हर्मेंटाक परत दितात. म्हणटकर ही आयटीआय जी आसा आमी सोलराचेर सप्लाय आमकांय वापरतात आणि उरिल्लो सप्लाय जो आसा आमी तो गव्हर्मेंटाक दिता. तातूंतल्यान आमचोय फायदो जाता आणि गव्हर्मेंटाचोय फायदो जाता. असोच आनी एक अभिनव संकल्पना आयटीआयच्या भुरग्यांनी शिक्षकांनी केल्लो तो म्हणल्यार स्क्रॅपाच्यो गाडयो वापर करून तयार केल्ली ही बग्गी गाडी. वेगवेगळ्या प्रदर्शनांनी ताचे हे बग्गी गाडयेच्या प्रयोगाची तुस्त जाल्या. तशेंच 50 पोरण्यो एसी क्लासीत बसोवन गरमेच्या दिसांनी भुरग्यांक थंडाय मेळोवन दिली. हो प्रोजेक्टाचें नांव आसा बगी. हो प्रोजेक्ट आसा तो तुमकां हांगा इन बिल्ड केला. सगळे हांगा आमचे पास्ड आउट ट्रेनीज आसा तांणी स्वता तयार केला आणि हो प्रोजेक्ट सजेस्टेड बाय आवर अनेक इन्स्ट्रक्टर आसा मेकॅनिक डिझल ट्रेडीचो. आता तो मेकॅनिक इलेक्ट्रीक व्हेकल ट्रेड अपग्रेड केला तातूंत इन्स्ट्रक्टर आसा. तांणी तो सजेस्ट केलो की आमी असो डिझायन करूया. ओके सो असो डिझायन करूया की असो पायप्स बी सगळे घालून सगळे चेसीस रेडी करूया आणि ताजेर एक इंजीन माउंट केले. हे इंजीन आमी कोविडाच्या काळात हांगा भुरगीं नासताले तेन्ना आमी स्क्रॅप आमी व्हेकल्स हाडटात काही डिपार्टमेंटाच्यान, थोडे आमचे डिपार्टमेंटात, थोडे आयटीआयच्या हाडटात आमी. ते डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो आमी कितें करतात युटिलायज करता. फॉर एक्झाम्पल आतां आमी सगळे जुगाड म्हणटा न्ही ते आमी सगळे जुगाड आसता कित्याक गाडी कितें आसा पळय त्यो आमी जुगाडान यूज करतात आणि ताजो प्रोजेक्ट रेडी करतात. असोच हे एक उदाहरण आसा. हाजे आमी लॉन्चिंग केल्ले यूथ पार्लमेंट आशिल्ले तालेगांव हांगा पणजे तालेगांव यूथ पार्लमेंट आमी डिस्प्ले केल्लो. थंय आमकां प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळो ह्या प्रोजेक्टाक. सगळे यूथ आशिल्ले तांचे सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन आशिल्लो हो प्रोजेक्ट. तेन्ना हो ब्लॅक कलर आशिल्लो, मॅट ब्लॅक कलर. म्हाजी दुसरी बॅच आशिल्ली आतां सिनियर बॅच पास आउट जातली ती तांणी हो रिफर्बिश केलो आणि ब्लू कलर केलो, पेंट चेंज केलो ताजो आणि काही अपग्रेडेशन केल्यात. पॅनल बसयल्या सोलर पॅनल. हाजो मेन इंटेन्शन आशिल्ले आयसी इंजीन नाशिल्ले पूण आमी स्क्रॅप आसा तो युटिलायज करून ही चालू वर्किंग कंडिशन केली आयसी इंजीन, इंटरनल कंबशन इंजीन म्हणटात. पण आता नवे जगात कितें करता आमी चडशे इलेक्ट्रीक व्हेकल यूज करतात. ताका लागून आमी ताका फाटल्या एक्सलाक इलेक्ट्रीक व्हेकल अपग्रेड करतले आणि हांगा आमी ताका सगळे माउंटिंग करून दवरला, इलेक्ट्रीक व्हेकल रेडी करपाक दवरला. आणि इन फ्युचर आमी ही इलेक्ट्रीक व्हेकल बगी म्हणून परत एकदा लॉन्च करतले. सो हांगा आमी पळयता कितें की भुरग्याक सगळी नॉलेज मेळची जेणे करून तो भायर सरना बरोबर स्वता पांयार उबो रावचो. ताणें कोणा जॉबा खातीर कोणा गव्हर्मेंटाक भोंवचो न्ही, स्वताचो एंटरप्रेनर जावचो. आणि जेचे खातीर गव्हर्मेंटाची खूब सोयी आसात. आज गव्हर्मेंट खूब लोन दिता. एंटरप्रेनर जातलो जाल्यार खुबश्यो गोष्टी आसात ज्यो गोष्टी भुरग्यांक दिवपा खातीर आमी सर्वतोपरी ट्राय करतात. काडा हॉलाचे मेंटेनन्स रिपेरिंग घेतिल्ले ताजे कोटा भायर उडयिल्ले, साहेबा सांगून मिनिस्टरा सांगून ते कोटा हाडून आमी त्या सेक्शना बसयले. तशें एक क्लासरूम भरून त्या क्लासरुमा बसयले. इट्स अ वेस्ट कोटा म्हणून आमी सदांच खंय कितें वेस्ट आसता जाल्यार आमी हाडटात आनी हांगा बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भुरग्यांक दिवपाक तशेंच तयार करपा खातीर आमी सर्वतोपरी काम करता. आयटीआयतल्यान शिकून भायर सरल्या उपरांत भुरग्यांक स्वताच्या पांयार उबे रावपाची तांक मेळची म्हूण कुडचडे काकोडेच्या आयटीआयचो हो यत्न. आनी हे यत्नांतल्यान तांकां बरेपैकी यशूय मेळटा. जर प्रत्येक आयटीआयन कुडचडे काकोडेच्या आयटीआयची देख घेवन
ते दिकेन यत्न केले जाल्यार स्वयंपूर्ण ITI जावपाक कळाव लागचो ना. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. नवो नुस्तेमारी हंगाम 1 ऑगस्टाच्यान सुरू जातलो. ह्या फाटभुंयेर नव्या हंगामाची तयारी सुरू जाल्या. पळोवया नवे नुस्तेमारी हंगामाच्या तयारेचेर हो खासा रिपोर्ट. फाटले 2-1 म्हयने बंद आशिल्ली नुस्तेमारी 1 ऑगस्टाच्यान परती सुरू जाता. नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी नेटान सुरू जाल्या. 2 म्हयने विसव घेवपाक गेल्ले कामगार परते गोंयांत दाखल जाल्यात. वास्को जेटीचेर बोटींचो मेंटेनन्स, जाळे विणप आनी हेर कामांक सुरवात जाल्या. बोटींचे प्रमाण वाडिल्ल्यान फेरी धक्को सुवात कमी पडटा. देखून एक तर फेरी धक्को वाडोवन दिवचो ना जाल्यार फ्लोटींग जेटी उबारून दिवची अशी मागणी गोंय नुस्तेमारी बोट संघटनेचो धनी जुजे फिलीप डिसोजान केल्या. टायम आमकां प्लेस मेवना म्हणून लोकांर बोटीक लावन भितर घेवपाक मेवना म्हणून आयज आमचे भितर झगडीं जाता आनी आमचे भितर झगडीं जावन आमचे मेंबर झगडटा. सो हेंच आमी गोवोरमेंटाक सांगून दिलां आनी गोवोरमेंटाक इतलें मागलां एटलिस्ट टेम्पररी पूण आमकां कशें एक टेम्पररी करून दिया. एक 30 मिटर्स 40 मिटर्स टेम्पररी लेंथ दिया आमकां. पूण गोवोरमेंट दिवपाचें मोतीन आहा आनी गोवोरमेंटान इवन आमचो स्टेट मिनिस्टर फिशरी मिनिस्टर तेणी प्रॉमीस दिला बाबा नीलकंठ हाडलेकरांनी प्रॉमीस दिला की आपूण तुमकां एक टेम्पररी एक फ्लोटींग जेटी ओ टेम्पररी जेटी करून दिता. फुडलो सीजन बरो जातलो दिसता. आयज तुफान जालो, मोड जाले, सोलार एवरी इयर जे सुंगोट जे सोलार येवपाचे आहा ते येता एवरी इयर. ते कोणाच्यान थांबोवपाक जायना. ते मोड जायनाका. ते सुंगोट सोलार येताच. जशें नुस्त्याकूय आयज सोलार जायतें येता. पयलीं कितल्यो आसल्यो बोट्यो थोड्यो आसल्यो आनी तुका हांव ते भशेन नुस्त्याक बंबर मेवताले. पूण आयज बोट्यो व्हडल्यो जाल्या आनी सुबेज जाल्या. आनी हे सुबेज जाल्या आसतना कारणान कितें एक नुस्त्याचें तर बिरें दिश्टी पडलें सावट दिश्टी पडलें जाल्यार 4 बोट्यो धांवता. सो हे भाशेन ना पयलीं एकूच धांवताली. म्हणटकच हे भाशेन आतां बोट्यो भायर वयता. थोडी कोस रावना बोट्यो भायर वयता. आनी हे सगळें पळयतलें जाल्यार नुस्त्याक अशें आमकां दिसता नुस्त्याक कांयच उणें जालो ना. पूण कितें जाता ज्यो थोडीक ज्यो धाकट्यो बोट्यो आहा ताका मातसो त्रास जाता. लास्ट टायम हांवें म्हणलोलें की आमच्यो 3 सिलिंडर वो 4 सिलिंडर ज्यो बोट्यो आहा ते ट्रॉलिंग करता. जेन्ना हे सुंगोट हे ट्रॉलिंग करता तेणी मारूं जाय पूण फायनली ताका मेवना. गोमंतक TV खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. पणजी फोंडे महामार्गावेलें शिमलाचें जंक्शन अजूनय लोकां खातीर मरणाचो सांपळो जावन रावला. कंत्राटदारा कडल्यान चलिल्ल्या अनियोजीत हायवेचे आनी कासव गतीन चलिल्ले फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून प्रवाशांचो जीव धोक्यांत आयला. तशेंच जंक्शनार आशिल्ले सिग्नल कोफुसांव करून सोडटात देखून हांगासर अपघात जावपाची शक्यताय वाडल्या. फाटली कितलीशींच वर्सां जाली चिंबला जंक्शनाचेर फ्लायओव्हर बांदपाचें काम चल्लां. हेर हायवेच्या कामा सारकें हें कामय सुद्दां अनियोजीत पद्दतीन चल्लां. फक्त एकच वटेनच्या सर्वीस रोडा वयल्यान गाडयांची येरादारी चालू आसा आनी दुसऱ्या वटेनचो सर्वीस रोड बंद दवरला. हो सर्वीस रोड कांय वटेन नेमला आनी रस्ते कुशीची गटारां तुंबल्यान पावसाचें उदक रस्त्या वयल्यान व्हांवून कुशीच्या घरांनी रिगता. थळाव्यांनी कितल्योश्योच कागाळी केल्यो पूण सरकार आनी प्रशासनान कानार केंस सोडल्यात. I have written to the chief minister, to the PWD minister, to the collector of North Goa, Hege, and National Highway authorities regarding this the accidents that are taking place is not because of anything, is because of the steep U-turn near the chapel, plus it is a steep flow of heavy traffic from top, and in spite of writing all these things, the authorities have not taken any cognizance of this offence. I had written a letter regarding this service road, which causes great nuisance to everybody. See, the culvert
that are stored, the old culverts are not been removed, and therefore the water clogging clogs inside and comes out from the other side. So you got to remove that water clogging. This, in spite of sending a letter to the CM, he takes no note of anything. So what type of a government is this, which do not care for the people of Goa? हे मरणाचे दार जावन राविल्ले चिंबल जंक्शन. ह्या जंक्शनार बऱ्याच जाणांचे बळी गेले उपरांत थळाव्यांनी हो रस्तो आडयल्लो आनी हांगासर सिग्नल घातिल्ले. तरी पण हो विशय सुटावो जावंक ना. हे सिग्नल कोफुसा करून सोडटात आनी हांगासर अपघात जायत रावतात. तांबडो आनी पांचवो सिग्नल पडटा सामको, पूण खंयच्या दिकेन वयपा खातीर सांगता हाचो नेम ना. देखून लोक आपली गाडयो घेवन हाडबडीत रस्तो क्रॉस करतात. जाल्यार एक वटेनच येरादारी उक्ते आशिल्ल्यान ह्या हायवेचेर गाडयांच्यो लायनी पळोवपाक मेळटात. घाई गडबडीन आशिल्ले लोक सिग्नल मोडटात. पळयात हे कोफुसांव. सर परत परत ॲक्सिडेंट जाता म्हणून लोकांनी, ह्या गांवच्या लोकांनी, आमच्या सांताक्रूज मतदारसंघाच्या लोकांनी मोर्चा काडलो. मोर्चा काडल्या नंतर हे डायवर्ट करून दिले आमकां. सरळ पयलीं हांगाच्यान अश्यो गाडयो येवपाक लागल्यो आनी सिग्नलां नाशिल्लीं. आमचें रिक्वेस्ट आशिल्लें कितें, पुलीस पर्सनल दवरा आनी जेणे करून हें ट्रॅफिक सुरक्षीत वतलें, सुरळीत जातलें आनी कोणाच्या जिविताक हानी जावची ना. आतां मुद्दम पळयत न्हय जाल्यार हें सिग्नल स्टॉप पडला, पण लेफ्टान आनी रायटान वचपाक खंयच्याच गाडयेक सिग्नल पडना आनी पेडेस्ट्रियनाकूय सिग्नल पडना. लोकांनी चलत वचपाचें कशें? तांकां सिग्नल ना, ती कितें जनावरां? The signals are not helping. We have difficulties with the signal. If you look at one signal, the another signal gets off. So the signals are very difficult. We do not have any proper way of communication with the signal. If we talk to the police, I have written to the traffic police regarding this signals and the police that he has installed there. The polices are only meant to play on the mobile and not look after the people. Accidents are caused. They say what we can do. It is the authority, and when we write to the authorities are negligent with their work. गोमंतक टीव्ही खातीर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार. चवथ गोंयकारांची सगळ्यांत मोठी उमेदीची परब. चवथीक अजून 1.5 म्हयनो आसतना गोंयांतल्या गणपतीच्या चित्रशाळांनी गणपती आकाराक येवपाक लागल्यात. शेकड्यांनी वर्साची परंपरा पेडणेच्या खारेबान वाठारांतले पालयेकर भावांनी गणपती करपाक सुरवात केल्या. पळयात तांची ही खिणचित्रां. तुम्ही कितली वर्सां करताय गणपती? 40-45 वर्सां. ही तुम्ही हस्तकला न्हू गणपती तयार करप कोणा कडल्यान शिकले? अरुण पालयेकरा कडल्यान. तेन्ना तुम्ही कितल्या वर्साचे आसले? 18 वर्साचो आसतना शिकले तुम्ही. मूर्ती एक साधारण 5 फूट मूर्ती फक्त हातीन करपाची आसा तर कमीत कमी कितलो वेळ लागोंक शकता? कमीत कमी कितले दीस? 4 दिसान एक मूर्ती जावंक शकता. आता सध्या बाजारात न्हू व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो येता. ते हलके असतात, आकर्षित असतात, तांचो दरय कमी असता आणि चिकण मातीच्यो मूर्त्यो हे जड असता. आणि समज आता शहरान बी 2-3 फ्लोर असलेल्या घरांनी मूर्त्यो पुजतात फ्लॅटान, तांकां हे जड मूर्त्यो उपयोग ना. ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो व्हरता आणि पर्यावरणाची हानी करता. हेचेर तुमचें कितें म्हणणें? खंय तरी हे बंद जावचे पर्यावरणा खातीर प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे मूर्त्यो अशें दिसता तुमकां? ते बंद जातले न्हू. आता हे मातयेचे जास्त आता मातये सोदतात न्हू. सोदतात लोक मातयेचे.
पूण आता गोंयान जर प्रत्येक घराघरान गणपती पुजतात आणि तितले गणपती मातयेचे शक्य ना असो जर सर्वे केलो जाल्यार दिसून येता. त्या खातीर प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो भायल्यान गोंयान येता. तेचेर कितें निर्बंध हाडूंक शकता किंवा तेचेर कितें कंट्रोल कशा पद्दतीन हाडचो असो दिसता तुमकां? ते काय सध्या आतां ते बंद जावपाचें आहा ते चड मातशें ट्रॅक्टराचे. आता सध्या हेच चालू आहा न्हू आतां मातयेचे चालू आहा. हय ताका लागून आतां हे मातयेचेच चालू आहा सगळें. दैनिक गोमंतकान आरजी हॉस्पिटलाच्या जोड पालवान 25 जुलयाक गोमंतक भवनान भलायकी शिबीर आयोजीत केला. ही कार्यावळ दनपारची 3 ते सांजेची 6 मेरेन सुरू आसतली. हे शिबिरात रक्त, दोळे, दात तपासणी आनी तज्ञ डॉक्टरांचो सल्लो मेळटलो. देखून ह्या शिबिराचो लाव सगळ्यांनी घेवचो अशें आवाहन गोमंतक स्वास्थ्यम हांणी केलां. गोमंतक स्वास्थ्यम आरजी हॉस्पिटल्साच्या जोड पावलान मेडिकल कॅम्प भलायकी शिबीर घडोवन हाडटा. हे भलायकी शिबीर गोमंतकची फामिली आनी न्यूजपेपर एजंटा खातीर खुले आसतले. ह्या भलायकी शिबिरात BP चॅकअप, ब्लड शुगर चॅकअप, ECG गरज असल्यारूच आय चॅकअप, डेंटल चॅकअप आनी दोतोराचो सल्लो फुकट मेळटलो. हे शिबीर मंगळारा 25 जुलयाक दनपारां 3 ते सांजे 6 वरांचेर गोमंतक भवन सांतिनेज पणजे हांगासर खुले आसतले. तर गोमंतक फॅमिली आनी न्यूजपेपर एजंटांनी ह्या हेल्थ कॅम्पाचो लाव घेवचो असो आमी उलो मारता. रस्तो आनी हेर कांय विशयां वेल्यान मये वांयगणी पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. जाल्यार वेदांता मायनिंग कंपनीक NOC दिवचे पयलीं पंचायतीन गांवाचो फुडार आनी कामगारांचो विचार करचो अशी मागणी कामावयल्यान काडिल्ल्या थळाव्या कामगारांनी केली. फिगर कितें आहा फामाद एक जर घर बांदतलो जाल्यार कितें प्रोसिजर आहा त्या प्रमाणे तांकां तुमी NOC दिवची. फाल्यां तुमी एक प्लांट बांदलो तुमकां रेव्हेन्यू मेळटा पूण तशें दिसूं नाका. लिगल ते लिगल आतां कसो तरी तुमी मेळटा काय काडलें लिगल ते लिगल जावं जाय. दुसरी गोश्ट आयज आमकां 208 कामगारांक कंपनी काडलेले आहा तेन्ना आमी कितें झगडा आमकां काम हें कितें म्हणून आतां काडलेले आहा तेन्ना जो पर्यंत आमकां हो विशय सॉल्व जायना कामां आमकां घेयना तो पर्यंत हांकां कसलीच NOC किंवा हे परमिशन फुडें दिवंक जाय हांकां. म्हणा आयज मेन कितें आहा तुमची NOC तांकां पयली जाय. तुमकां फाल्यां प्रेशर हाडटलो कोण सरकार बी प्रेशर हाडूंक शकता पण सुप्रीम कोर्टाच्या हेज्या प्रमाणे ग्राम सभेक पूर्ण अधिकार आहा. जर तशें काम करतले मायनींग जाल्यार तुमकां परमिशन जाय. तेन्ना जो पर्यंत आमचो विशय सॉल्व जायना आमचे कामगारांक काडलेले आहा आनी कमीत कमी 40-50 कामगार हांगासरले आहा आनी तुमकां कोण सांगता कितें म्हणून कामगारांक मदत जाला अशें उलयता. एक काम करा कोण जे उलयता न्हू आमचे कडेन बसा म्हण सांग आमचे आमी कितें म्हणटा आमची कितें चिंतल्या न्हू तुमी बसा आनी कोण उलयता न्हू तांकां मत जाला आनी कितें तांच्या बसल्यार फेस टू फेस डेबिट करया. जेन्ना आमकां वयल्यान जर सपोज ऑर्डर आयली जाल्यार ती आमकां फॉलो करची पडटली कळ्ळें. पूण एक आमी तुमचो पर्सनली कंपनी हांगा आपूण तुमचो आमी विचार मांडलेलो आसा. एक ट्रान्सफर आनी सेकेंड आउटसोर्सींग कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना तेणें आमकां रिप्लाय दिलो ना आमी तांकां स्पेशल हें काडला की तुमी आमचे हांगा पंचायतीन येवन आमचे कडेन डिस्कशन करपाक जाय. तुमी आमकां रिप्लाय कित्याक दिवना आनी तेजे बद्दल आमी परत सादारण तांकां हे काडून तेंचे कडेन तुमचे पॉयंट्स डिस्कस केल्ले आसा. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.